Okay, हम स्टार्ट करिए. बापा छे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. मगळा बापा विजयावरच्या वेळ संजेच्या वेळापासून तो आम्ही तुका अर्घांदित आहोत. आयच्या दिसा तुवें आमकां राखले पोसले सांबाळले आनी आज बऱ्यांती सांबाळले यापासून आम्ही तुका अर्घांदित आहोत. परत आम्ही तुझे भुरगीं तुझे उतार शिकोवंक ह्या माध्यमा मुखांतर सांगाता जमल्या. कित्याक तूं आमचो शिकोवन जावन आसा पवित्र आत्म्या. तू आमकां सत उगड्याक करताय ते सत आमकां सुटका दिवच्या पासून आमी तुका अर्घांदित आहोत. आमच्या जाणवायांत तुझे उतार आमकां समजूंक जायना त्या देखून तुवें आमकां पवित्र आत्मा दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्घांदित आहोत. हे सतत पवित्र आत्मा आयच्या दिसा हांगा कोण पुरो आजार आसात आनी कोण पुरो मुखार आयकातात आनी कोण आसात हर एकल्याचे भौध्यात्मीक दोळे ते उगडल्या पासून हांव तुका अर्घांदिता. तो आज आमकां कितें शिकूंक दिता ते सत आमी भावार्थान सत म्हणूंक ते कुमोग करच्या पासून ती अर्घांदिता. ताचे ते सोंपेपणी समजूंक ती समजणी आनी उदाहरणां मगता विवरण दिवंक फाव करच्या पासून तो सांगात आस हर एक उतार अद्भुत गुणांनी तीर करच्या पासून ती अर्घांदिता. सांगात आस तुझे उतार आयकूंक अटकळपाचे सर वायट स्पिरिताक हर एक वेळच्या काळजां मुलांतान उमटून तरेन पासून आसा म्हूण जेजूच्या नांवान आज्ञा दिता. शरीरांनी जिवीत दिवचे उतार स्वीकार करून तुझ्या नांवाक महिमा दिवंक मागता. हांव हें मागणें करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता रिफात. आमेन. 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 प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 ओके, कोणाक बायबल शेअर करूंक जाता न्ही? बरी येदी कोणी आसा न्ही? हांव असो बायबल काडून वता. ओल्ड टेस्टमेंट. हॅलो, जाता न्ही? हॅलो, प्रेज गॉड. ते हालेलुया. बायबल ओल्ड टेस्टमेंट आसा की खंयचे? पोरण्या टेस्टमेंटले आदले आसा की पोरण्या सोल्यांतले? पोरण्या सोल्यांतले थोडी चड नात, नव्या सोल्ल्यान चड आहात. प्रेज गॉड. नवो सोल्लो दोनी होय. अंदोरता ओके वाटतो. ओके ओके. प्रेज गॉड. पळय आमी आज शिकया आमची आत्मीक वाडावळा खातीर. कित्याक आमकां जाता आत्म्यांत आमी जेजूक सत मानल्या आमचो आत्मो परिपूर्ण जाला, पूण आमी आत्मीक रितीन चड आनी चड वाडोंक आसा. जायत्या जाणांक हर एकल्याक आशा आसा की आत्मीक रितीन वाडोंक. आत्मीक रितीन वाडावळ जायचे जाल्यार आमी जायते संगतेचेर ध्यान दिवचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार एक आतां भुरगें कितें म्हणयत इस्कालाक येता ते एकच फावटी 10व्या क्लासीक या ताच्या मुख्य अंताक PUC डिग्री करीत जर एकच फावटी वचून पावना. त्या खाला म्हणटात ताका स्टेप बाय स्टेप वचचें पडटा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तशें केन्ना ते त्या रितीन वाडावळ जाता आनी निमाणे संसार रितीन त्या शिकपाच्या अंता पावता. त्याच रितीन आत्मीक संगतींनी त्या रितीन आमी मेळटा आसात. ही मेळटा आमी समजून काण गेल्यार त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडल्यार पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमची चिंता बदलून तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी आत्मीक रितीन वाडोवंक सुलभ जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. त्या कशें आमी आत्मीक रितीन या आत्म्यांत आमी चड आनी चड बलिश्ट जावचे त्या विशयांत आज आमी शिकया. प्रेज गॉड. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळटा आत्म्यांत आमी येदोळसो संपूर्ण आसा, पूण ती संपूर्णता आमच्या जिवितांत आमी तिरासायनेन सांबाळून व्हरूंक आसा मरापर्यंत. तेन्ना मात ते आत्मीक जिवीत आमच्या कुडींत भौतीक जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 कशें जर तर
आम्ही आत्मिक रीतीने वाडावळ जाईना तर आम्ही ते परिपक्व म्हणतात काय म्हणतात मेच्युअर जावंक जायना. आता आमकां कळीत आसा एक भुरगें जल्माता. ते भुरगें जल्मातना संपूर्ण आसता, ताका कांय उणेपण आसना, पूण ते मेच्युअर जावन आसना. केदां मेच्युअर जाता म्हळ्यार केदां आवय त्या भुरग्याक दूध दिता आनी पालन पोषण करता आनी त्या दाळा ताचे भितरले अंग या भायले अंग वाडोवंक सुरू जातात आनी एक टायम येता त्या वेळार ते भुरगे आपापले काम उबे रावंक जावं पुरो धांवूंक जावं पुरो ताचे सक्तीन करूंक शकता, पूण ताका वेळ लागता, टायम लागता. तशेंच आमच्या आत्मीक रितींनी आमी नव्यान जल्मले म्हणल्यास आमच्या जिवितांत ती संपूर्णता आमी अनुभव करूंक कंप्लीट संपूर्णता अनुभव करूंक जायना. केदाळा आमी ती मेटा समजून काण घेता पवित्रत्म्याच्या आदारान तेन्ना आमच्या जिवितांत ती स्टेप बाय स्टेप आमी आत्मीक रितीन बलिश्ट जावन ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जिवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून आमी पयले उतार काडया. त्या देखून जोंसो 3रो अध्याय 1 आनी 2 वळ तातूंत एकच अध्याय आसो. जॉन 3 चॅप्टर 1 आणि 2 वळ. John 3. Chapter 1. तिसरी वळ एकच आसो अध्याय. हो 2 वळ. दुसरी वळ. फरिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम जोनचे सॉरी जॉन हांवें खंयचे म्हणलें 3रे पाठ सॉरी 3rd म्हणलें न्ही. जॉन हे न्ही गॉस्पल न्ही पत्र. काय हे ऐकाता मग उलोवचें ऐकाता मग हांवें कालें चिंतलें ना ना जोनचे 3रे पत्र तातूंत 2 वळ. मोगाचे इश्टा तुझी आत्मीक भलायकी बरी असलेले बरी, तुझे कुडीची भलायकी बरी आसो आनी हेर सर संगतींनी तुका बरेंपण लाभो म्हणून म्हजें मागणें. प्रेज गॉड. हांगा कितें दिलां मोगाच्या इश्टा तुजी आत्मीक भलायकी बरी आसलेल्या बरी, तुजी कुडीची भलायकी बरी आसो आनी हेर सर संगतींनी तुका बरेंपण लाभो म्हणून म्हजें मागणें. हांगा 2 संगती आमी समजून घेवन घेता. हांगा आत्मीक दिता एक्चुअली इंग्लिशांत ते सोल प्रॉस्परिटी म्हणून आसा, पूण आमी अनेक रितीन समजूंचे जाल्यार आमी आत्मीक रितीन आमची भलायकी बलिश्ट आसल्यार आत्मीक रितीन आमी बलिश्ट जावन आसल्यार हर एक संगते वयर आनी हर एक बरेंपण आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता. आनी दुसऱ्या रितीन सांगचें तर केदाळा आत्म्यांत आसलें जिवीत आमचें मन सोल म्हळ्यार आमचें मन आयलें तातूंत विसवण आसा, आमचें चिंता हर एक आसा, बोगणां इमोशन आनी पंचेंद्रिया ते आमी केन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे परिवर्तन करता आमची चिंता तेन्ना आमच्या जिवितांत ते जिवीत आमी अनुभव करूंक जाता. त्या देखून दोनूय गरजेचें जावन आसा. आमी आत्मीक रितीन बलिश्ट जावचें गरजेचें. पयल्यान पयलें नव्यान जल्मलेस आमी काय म्हणटात आत्म्यांत आमी संपूर्णता आसा, पूण ती संपूर्णता आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करचे जाल्यार आमच्या मनाची चिंता आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे परिवर्तन करूंक जाय. तेन्ना आमकां हर एका क्षेत्रांत बरेंपण पळोवंक जाता म्हणटा देवाचे उतार. त्या देखून केदाळ आमची आत्मीक भलायकी सांगातास आमच्या मनाची भलायकी बरी आसता तेदाळ हर एक प्रत्येक जावन आमकां समजता आमच्या कुडींत आनी हर एक संगतीन आमकां बरेंपण ते आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता. त्या देखून आमच्या आत्मीक वाडावळ्यांत आमी संपूर्णता जोडिचे जाल्यार तातूंत 3 भाग आसात. एक भुरगेपणाचे म्हणयेत आनी एक तरणाटपणाचे म्हणयेत आनी एक बापायचे. एक इन्फंट एक काय म्हणटात तरणाटपणाचे आनी एक बापायचे जिवीत. ते आमी कशें म्हणून देवाच्या उतरा मार्फत आमी पळया तेन्ना आमकां शिकोवंक सुलाव जाता. त्या देखून आमी पयले देवाचे उतार काडया. 1 जॉन 2:12 पयले जुआंव 2 अध्याय 12वी वळ.
ल्हान भुरग्यानो, जेजूच्या नांवे तुमची पदकां बक्षलान देखून हांव तुमकां बरयतां. प्रेज गॉड. पळया हांगा पयल्यान पयले ल्हान भुरग्यानो म्हणून दिला वय प्रेज गॉड. पयल्यान पयले उडास धरया आमी केदाळ आमी नव्यान जल्माता पयल्यान पयले आमी केदाळा जेजूक आमचो समी सोडवंदार म्हणून स्विकार केलो त्याच घडये आमी नव्या जल्माता तेन्ना आमी आत्मीक रितीन आमी ल्हान भुरगीं जावन आसता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून केदाळा एक ल्हान भुरगें आमी वडून सांगले ते जल्माताना हर एक अंग ताच्या भितरच आसतात. त्याचे वाडावळीचे हर एक संगत्यो त्याच्या भितर आसतात. भुरगे ते संपूर्ण पूण मेच्युअर जावन आसना. ते काय म्हणटात प्रबुद्ध काय म्हणटात प्रबुद्ध जावन या परिपक्व जावन आसना. केदाळा ते चड आनी चड आवयचे दूध पियेता आनी वाडावळ जाता. हर एक अंग ताचे वाडून येतात आनी ताच्या उपरांत ते वाडून येताना ते भुरगे आपापीस चलोवंक धांवोंक या ताचे काम करूंक शकता. तशेंच आमच्या जिवितांत पयल्यान पयले आमी ल्हान भुरग्या स्वभावाचे जावन आसता. आमी थोडे फावटी कितें करता म्हळ्यार त्या देखून आमी देवाच्या उतरांत येवन आमी त्या ल्हान भुरग्यां बरी आमी वाडोवंक आसा. त्या वाडाचे तर आमकां एक वस्तूची गरज आसा. चड आनी चड आमी देवाच्या उतरांत आमी वेळ करसूंक आसा. केदाळ आमी चड आनी चड देवाच्या उतरांत आमी वेळ करसिता तेन्ना हांव देवाच्या उतराच्या सत्येन आमच्या जिवितांत त्या ल्हान काय म्हणटात भुरगेपणांत हांव आमी मुखल्या अंताक वचोंक जाता. त्या देखून आमी पयले उतार कांडांत आमी शिकया 1 Peter 2:2 वसा पळय. तू घे. नव्यांचो जल्मल्या बाळका बरी आपोटो आत्मीक दुधाक मात्र तुम्ही लालेया अशें बाच्याव्याचे जिणेन तुम्ही वाडटल्यात. प्रेज गॉड. पळय हांगा देवाचे उतार काय म्हणटा आमी पयल्यान पयले आमी शिकल्या भुरग्यांक आतां नवेच जल्मल्ले भुरगे खाले जाय ताका वाडावळक बाळकाक त्या भुरग्याक दूध जाय पळय. तशेंच हांगा देवाचे उतार म्हणटा आमी आत्मीक दूध म्हळ्यार हांगा देवाचे उतार केदाळ आमी देवाचे उतार चड आनी चड पियेता तेदाळ आमी आमच्या जिणेच्या बाच्याव्याच्या काय म्हणटात बाच्याव्याच्या जिणेंत तुमी वाडटल्यात. आमकां कळीत आसा एक ल्हान भुरगे आतां भुरगेपणाचे अंतर नव्या जल्माल्या उपरांत त्या भुरग्याक कशें हर एक ताचे अंग वाडाचे तर वाडावळ जायचे तर कितें गरज आसा म्हळ्यार ताका चड आनी चड आवयन दूध पिवंक आसा. कितलें दूध पियेता दिसाक आनी ताका जाय जाल्यार रेस्ट दिता. हर एक रितीन ताची बरें पोशण करता. ते भुरगे वाडावळ जाता आनी ते मेच्युअर जावन येता. त्याच रितीन आमी कोण नव्यान जल्मल्या जर तर आमी आत्मीक दूध पियना तर देवाचे उतार म्हणलें आमच्या जिवितांत आमी त्या वाडावळ्याच्या अंताक येवन पावना आमी आनीक भुरग्यां बरीच आसता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा की आमी नव्यान जल्मला म्हणून आमी चड आनी चड वेळ उतरांत करचेच्या बदलाक आमच्याच काय म्हणटात कामांत जावं बरो आमकां कितें गरज आसा आमचे पंचेंद्रिया कितें आशा आसा तांचे वयर आमी करशिल्ल्या वरवीं आमी आनीक भुरग्याच्या अंतर आसा आमची आत्मीक वाडावळ आनीक जावना. कित्याक म्हळ्यार केदाळ एक व्यक्ती नव्यान जल्माता ताका आशा ताच्या जिवितांत कशें कळटा म्हळ्यार ताका चड आनी चड देवाच्या उतराची आशा येता. जर तर त्या व्यक्तीक देवाच्या उतराची आशा ना जाल्यार आमी सांगूंक साध्य ना की तो नव्यान जल्माला जावं. जर जल्माला जाल्यार ताच्या जिवितांत देवाचे बरेपण या देवाची महिमा तो अनुभव करूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार एका दुसरे शॉर्टकट वाट ना. एकच आमचे ग्रोथ जायचे जाल्यार ताका एक प्रोसेस आसा. त्या प्रोसेसार आमी वचोंक आसा. तशेंच एक भुरगे जल्मलेस धांवोंक शकना या बसूंक शकना या दांत ताका येनात. तशेंच आमी नव्यान जल्मल्या म्हणल्या बरीच हर एक आमी मॅच्युरिटीक पावना.
ते मेच्युरिटी पावाचे तर आम्ही चड आनी चड देवाचे उतार म्हळ्यार दूध आमी सदांय पिवंक आसा म्हळ्यार त्या उतरांत आमी चड आनी चड वेळ कसूंक आसा. त्या देखून आमी उडास करीचे प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कशें एक नव्यान जल्माल्या भुरग्यांतय कांय काय म्हणटात आमी एक्सपेक्टेशन धरूंक जायना तांचे जावन वय गे नव्यान जल्माल्या भुरग्यांतय. तशेंच देवी नव्यान जल्मताना आमचे थंय कांय एक्सपेक्टेशन आसना ताका कळीत आसा आमी पडटाव आमी काय म्हणटात आमचे थंय काय म्हणटात इल्ले चड उणें जाता हर एक तो जाणा देवाक हर एक संगती कळीत आसा उडास करुया. त्या देखून आमी कोण नव्यान जल्मान येतात तांकां आमी पयल्यान पयलें आमी कितें करता म्हळ्यार अनेक संगत्यो आमच्या जिवितांत घडटात कितें म्हळ्यार आमी देवाच्या उतरांत आसा देवाच्या उतरांत वेळ कशिता म्हणून दुसऱ्यान कोण नवत आयल्या त्या व्यक्तीचेर आमी जायते फावटी आमी बोट दाखयता तांणी त्या नमुन्याचे वस्तूर घालचे गी त्या रितीन येवचे गी इगर्जेक तशें उलोवचें गी अशें उलोवचें कित्याक आमी त्या रितीन आमी उलोवंक वचूंक नजो पळोवंक गेल्यार कित्याक म्हळ्यार नव्यान जल्मांतल्या भुरग्यांक कळीत आसना ताका आवयची काय म्हणटात गरज आसा दुधाची गरज आसा तांणी आतां आयल्यात मात्र जर तर हांव तशें उलयता तर हांव इतल्या वर्सां जावन आमी त्यासांतर आसा म्हणयत जर तर हांव हेरांक दया दाखोवंक शकना तर हांव दया दाखयता जाल्यार हर एक तांणी कितें करतात ते हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे मोगान हांव मुखार सून व्हरता तर हांव सांगीत एका अंतांत हांव न्हू मुखल्या अंताक हांव पावला म्हणून जर तर हांव तांकां दुश्सारता या न्याय तीर्प करता जाल्यार तांचे उलयता तर तो थोडे टॅटू घालता थोडे कानाक घालता तशें करता अशें करता म्हणून जर तांचे काय म्हणटात एका रितीन दुश्सारता दुखोवचे बरें उलयता या न्याय तीर्प दिता जाल्यार हांवूय तांच्या बरीस आनी भुरग्याच्या अंतांत हांव काय म्हणटात दुसऱ्या अंताक हांवें मॅट काडून सांगयत कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता जर तर हांव हेरांक दया दाखयना जाल्यार म्हाका इतलें कळीत आसून आमी त्याच स्टेजीर आसा म्हणयत जायत्या फावटी अशें आमच्या जिवितांत अशें घडटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा एक भुरगें जायते फावटी काय करता मेळे करता आतां इस्कालाक येता चिंतया एक भुरगें एक बुसके इस्कालाक येताना फस्टाक येताना ताका कळीत आसना ते खेळटाना ताचे युनिफॉर्म जावन मेळे करून येता आवय काले करता परत धुवन नितळ करून बरें करून दिता पूण दुसऱ्या फावटी भुरगें जाता तशें जाल्यार भुरग्याक ते एक काले म्हळ्यार हे कंटिन्यू जाताना भुरग्याक एक दीस कळीत जाता की हांवें आनी चड वाडोवन येताना चड हांवें म्हजी जागृतकाय हांवें करूंक आसा ते मेळनातल्या बरें राखूंक आसा त्याच प्रमाणे केदाळा एक नवो व्यक्ती देवाच्या उतरांत येता देवाचे उतर आयकूंक सुरू करता ताचो अर्थ न्हय की तो पडना खंडीत जावन तो पडटा पडचे अवकाश आसा पूण एक दीस ताका कळीत जाता की कशें ते भुरग्याक कशें कळीत जाता वाडोवन येताना आनी हांवें जागृत करूंक आसा म्हणून नेक्स्ट टायम ते मस्त जागृत करता आनी वस्तूर मेळनातल्या बरी राखून उरता त्याच रितीन आमी देवाच्या उतरांत कोण नव्यान आयल्यात भुरग्याच्या अंतर आसात या आमी जावंक पुरो तांकां मात्र आमी जायत्या फावटी पडटा पूण जाल्यारय आमी पडटाना ते पडून रावचे न्हय परत आमी उठोवंक आसा चड आनी चड उतरांत आमी चड आनी चड वेळ कसूंक आसा ताचे फळ जावन आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून मुनियासो 24 आसा न्ही ओल्ड टेस्टमेंट मुनियो 24:16 म्हणटा 24 होय 24 वळ 16 16 कित्याक प्रामाणीक मनीस 7 फावटी पडल्यारय उठता पूण विघ्नाच्या वेळार नसत्या मनशांचो नाश जाता प्रामाणीक मनीस कितले म्हणटा 7 फावटी पडल्यारय उठटा म्हणटा देवाचे उतार तसो अर्थ 8व्या फावटी पडल्यार
उठाना तसो तसो न्ही अर्थ देव हरी एका वेळार भुरग्यांक आशेता म्हळ्यार आमी पडल्यार पडून तसो नजो परत परत उठून आमी फाटी येवंक शकता. कशे एक भुरगे ल्हानता वाडून येताना ते सोलाचे तर जायते फाटी पडटा वैगी निमाणे काले जाता एक दीस ते सच्च पायांनी सोलून वता ताचेच काम करूंक शकता. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत आत्मीक रितींनी आमी जावं पुरो देवाचे उतार आयकताना जायते फाटी आमी संवसारा लाभून परत परत पडटा जाल्यार ते पडून तसचे न्ही परत आमी परत उठून आमी हरी एका वायटाचेर जैत व्हरूंक आसा. तेन्ना मात्र भुरग्याच्या अंता धांवन आमी अनेका अंताक मुखार वचूंक जाता. आतां पळया एक ल्हान भुरगे कितल्या फाटी ताचें काम जालें दूध पिवचे मेळे करता या वोंगता तरी एक जाता पूण एक काम ते भितर जावन आसता कितें खाल्यार आवय ताची नितळाय करता हरी एक ताची जतन घेता पूण भितरल्यान ताची वणावण जावन आसा आमकां कळी जायना. केदाळा तो वेळ येता त्या वेळार ताचे हरी एक अंग परिपक्व जातात. ताचे वरवीं निमाणे ते भुरगे कितें जाता म्हळ्यार आपल्याच पायांनी उबे रावता दिशेन दिशेन वता आनी इल्ले वर्स जाल्या उपरांत ताचें काम ते स्वंत करूंक शकता. तशेंच आमी आत्मीक रितींनी आमचें तें कितें वायट जाता तेच आमी आसचें न्ही. आमी परत परत देवाचे उतार म्हणल्यार दूद आमी निरंतर आमी घेवंक आसा. त्या उतरांत आमी वेळ कसूंक आसा. तेन्ना काळज आमकां कळी जायना. आमकां भायल्यान कितेंय कांय दिसना पूण भितरल्यान वाडावळ जावनूच आसता. पूण एक वेळ येताना आमचे ती संपूर्णता या बरेपण या देवाची ती महिमा आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक शकता. त्या देखून आमी कोणायकी आमी दुसोवंक या हेच्या बदलाक आमी हेरांक आमची बुन्याद आमी घट करूंक शिकोवंक जाय. कित्याक आमकां कळीत आसा खरी एक आमकां शिकोवन विविध रितीचे जाय पूण जर तर आमची बुन्याद घट ना तर आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक साध्य ना. त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा हेब्रेवाकारांक बरयल्लो 500 अध्याय हाडा 12 हिब्रू 5:12 हाचे भितर तुम्ही हेरांचे शिक्षक जायचे असले पूण देवाच्या संदेशाची मुळावी समजणी तुमकां परत्यान दिवंक आनेकल्याची आतां गरज पडल्या. निबोर खाणा बदलाक तुमकां आतां दुधाची गरज आसा. हांगा देवाचे उतार काले म्हणटा हाचे भितर तुमी हेरांचे शिक्षक जायते आसले पूण काले जाता पूण देवाच्या संदेशाची मुळावी समजणी तुमकां परत्यान दिवंक आनेकल्याची आतां गरज पडला. आतां आमी आनी की मुळावी शिकोवन आसा मुळावी शिकोवन इम्पॉर्टंट कित्याक भुरगेपणाच्या अंतर आसतना मुळावी शिकोवन गरजेचो आसा. पूण हांगा उतार कितें म्हणटा मुखार परत्यान दिवंक आतां काले जाला मुळावी समज तुमकां परत्यान दिवंक आनेकल्याची आतां गरज पडल्या. एक्चुअली तुमी हेरांक दिजे आसले आतां परत तुमकां काले जाला अनेकल्यान परत ते शिकोवन दिवचें पडला. निबोर खाणा बदलाक तुमकां आतांय दुधाची गरज आसा. आतां पळय आमकां कळीत आसा जर तर एक भुरगे आसा आमच्या ल्हान भुरगे जल्मल्ले भुरगे ताका जर तर दुधा बदलाक आमी कितें मांस चिकन दिल्यार कितें जाता एक्चुअली चिकनार आसा इल्ले विटामीन आसा दिवंक दिल्यार जाता की भुरग्याक खावंक जाता की जिरोंक जायना. खावंक जावंक ना आनी ताच्या वयली ताच्या जिवाकी जाल्यार म्हणटात बादाक आसा वय जिवाकी बादाक जाय कित्याक ते खाण ताका काल म्हणटात जिरोवंक जायना या भितर सेवंकी जावचें ना ते कित्याक घट हाड आसा. तशेंच आमी नव्यान जल्मल्या व्यक्तीक चड आनी चड आमी दबाव घालूंक जायना. तुमी ते करीत इतले वासीचे फुल्लू वासीचे सगळो दीस आयकाजे म्हणून तांकां आमी वाडोवंक सोडिजे. तांकां देव पवित्र आत्मा शिकयता केदाळा तांणी नव्यान जल्मल्यात तांकां तांच्याच वाटेर तांकां म्हळ्यार मार्गदर्शन दिवन देवाच्या उतरांत तांकां वेळ कसूंक तांचे इतल्याक आमी सोडिजे. तांकां आमी दबावान या वत्तड घालचो न्ही. कित्याक जर तर त्या भुरग्याक मांस दिल्यार
कितें जाता ताच्या जिवाक समाधान जाता. जर तर तुम्ही आता नव्यान जल्मल्यात सगळं सकाळी सांजे म्हणसर आयका आनी देवाचे उतर वासा म्हणल्यार एकच पटी जायना. दबाव प्रेशर जाल्ल्या बरें जाता. स्टेप बाय स्टेप कशें एक भुरगें दूध पिवंक सुरू करता, ताच्या उपरांत इल्ले ताका कान मिक्सीर ग्राइंड करून दितात, ताच्या उपरांत वाडावड जाताना तांत पुरायल्या उपरांत इल्ले घट निबोर काडून दितात. त्याच रितीन आत्मीक रितीन आमची वाडावड जावंक आसा. त्या देखून हांवें सांगलें आत्मीक रितीन एकच पटी एक भुरगें संवसार रितीन फर्स्ट स्टँडर्ड 10th शिकयल्यार जाता एकदां तकलेक येता न्ही. फर्स्ट स्टँडर्डच्या भुरग्याक 10वे क्लासीचे सब्जेक्ट विशय शिकयल्यार जाता न्ही. ना आमी काय करता हरी एक तांचेर ते हे पुरो वतड घालता जायना. कित्याक फर्स्ट स्टँडर्डच्या भुरग्याक कितें आसा तेच शिकयचे. कशें LKG UKG जावन वयर येता भुरग्याक फर्स्ट स्टँडर्ड कितें शिकोवंक आसा ते मात्र गरजेचे शिकयचे सोड न्हू. आनी उरलें पुरो शिकयल्यार दबाव घालूंक जायना ते एम. त्या वेळार ते हंत उतरून येताना बाय डिफॉल्ट म्हणल्यार बरी हरी एक ते भुरगे जाणा जाता. 10वे क्लासीक अंतना एक अंतर पावता आनी हरी एक ते शिकोवंक शकता. त्याच रितीन आत्मीक रितीनी आमी कोणाचेरय चड आनी चड दबाव घालूंक नजो. तांकां देवाचे उतार आयकूंक सोडीचे तांचे इतल्याक. कित्याक पवित्र आत्मा तांचे सांगाताय आसा. देव तांचो मोग करता, देव तांची जतन घेता. त्या वेळार तांणी सता प्रमाणे देवाचे उतार चड आनी चड स्विकार करतना तांचे भितरल्यान बदलावण सुरू जाता. ताचे फळ एक दीस आमकां ह्या तांच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. मुखार काय म्हणटा ते तांदूळ घे. वय जो कोण दूध मात्र पियेता तो आनीकय बाळशा बरी ज्ञानी तसो अनुभव ना. आता जो कोण दूध मात्र पियेता तो आनीक बाळशे वय गे. जर तर आमी दूधच पियो नासल्यार बाळशे. केन्ना आमी निबोर कान खाता त्या जाल्यार मात्र आमकां ज्ञानीचो अनुभव जाता वय गे. आता मुखार बरयला निबोर कान कोणाक वाडावड व्हड जायचे. भुरग्यांक दिल्यार जायना वय गे. निबोर कान व्हड जाल्ल्यांक जायत्यान बरे खंयचे वायट खंयचे म्हणजे समजणी जोडलेल्यांक. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून निबोर खाण व्हड जाल्ल्यांक जायत्या अनुभवान बरे खंयचे वायट खंयचे म्हणले समजणी जोडलेल्यांक. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून निबोर खाण कायजे जाल्यार पयलीं आमी चड आनी चड उतरांत वेळ करसूंक आसा. केन्ना जाल्यार उतरांत आयकोन 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 या उलोवन उलोवन नियाळकन आमची चिंता आमी बदलता, आमी बलिश्ट जाता. तेन्ना मात्र आमी मुखल्या अंताक चड आनी चड वचोंक शकता आनी घरी एक वायट सत्तेचेर आमकां जैत करूंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ताका मुखार 6:1-2 घाल म्हणटा पळय. ह्या पासत आता क्रिस्ता विशयांतले प्राथमिक पाठ सोडया आनी चड संपूर्णक लक्ष दिवया. आमी परत्यान बुन्यादे फातर घालचो नाका. बुन्याद म्हणून असलेली भावार्थाची ही सदां तुम्ही जाणां. मोर हाडतात त्यो संगती आमी सोडी जाय आनी देवाचेर विश्वास दवरी जाय. शुद्धीकरणाच्यो रिती हेरां वयर हात दवरप, मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण आनी ससनाची झडती ह्या सर मूळ प्रस्तावा विशयांत तुमकां येदोळसो शिकोवण मेळ्ळ्या. प्रेज गॉड. ह्या पासून आता क्रिस्ता विशयांतले प्राथमिक पाठ आमी सोडया आनी चड संपूर्णतेक आमी लक्ष दिवया. आमी परत्यान बुन्याद फातर घालचो नाका. बुन्याद म्हूण असलेली भावार्थाची ही सता तुमी जाणात. मोहन अर्थात त्यो संगती आमी सोडी जाय आनी देवाचेर विश्वास दवरचे. एक विशय काय म्हळ्यार आमी खंडी जावन बुन्याद घालूंक आसा. आता भुरग्यां अंतर आमकां खंडी जावन काय म्हणटात प्राथमिक शिकोवण गरज आसा. जर तर प्राथमिक शिकोवणूच आमकां मेळना तर आमच्या जिवितांत देवाचे बरेपण महिमा आमी पळोवंक शकना. आमकां कळीत आसा एक व्हडले बिल्डींग आमी बांदता तर ताची बुन्याद घट आसाचे. आमी एग्जाम्पल काडूंक जाल्यार आमचे बुर्ज खलिफा ते कितलेकी संवसारांत बातली व्हडले बिल्डींग
त्याचे बुन्याद घालूंक लगभग 1 वर्सा लागले आसतले, 1 वर्सा भितर ताच्या उपरांत कितले बुन्याद घाल्ल्याचे परिणाम जावन तितले वयर ते वचून पावला. त्या देखून आमच्या जिवितांनी बुन्याद गरज आसा आमकां. बुन्याद गरजेचे जावन आसा. प्राथमीक शिकवण आमकां गरज आसा. जर तर तांतूंत आमी रावल्यार पावना. बुन्याद घाल्या उपरांत आमी बांदुची. बांदून म्हळ्यार वयल्या मुखल्या अंताक आमी वसाचे. जर तर आमी परत परत बुन्याद घालनासले तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत ते बरेपण, देवाची महिमा आमकां पळोवंक साध्य जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून हेब्रेवकारांक बरयलें 6 अध्याय 15वी ओळ. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें तुमकां वडोवलो आमी परत परत पडटा तसो अर्थ आमी काय म्हणटात आमचे सत्तेचेर मेळचे न्ही, आमी देवाचेर पातयेवन वचोंक आसा. त्या देखून केदाळा आमी देवा विशयान चड आनी चड उतरां मारीत जाणा जाता तेन्ना मात्र आमकां मुखल्या अंताक वचोंक सुलाभ जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. ताका हिब्रू 4:15-16 काय म्हणटा पळय. आणि तो काय आमच्या अस्कत्याविषयी कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक नाही. आमच्या बरीच सरळ संगतीने कष्ट संकष्ट भोगलो तसलो तरी ताणे पातक केले ना. पळय हांगा जेजू विशयात उलयता वय गे. आणि तो म्हळ्यार कोण जेजू विशयात. आमचे अस्कत्या विशीं कणवळाय ना तसलो तो श्रेष्ठ याजक न्ही. आमचे बरीच सर संगतीने कष्ट संकष्ट भोगलो. एक ताका कष्ट असले, आमचे बरीच संकष्ट असले या थाळणे असले म्हणत एक असले तरी ताणें खाले करूं ना, पाताळ करूं ना. प्रेज गॉड. तशें आमच्या जिवितांत आमी जेजूच्या त्या अंताक पावचे तर आमी पयल्यान पयलें या भुरगेपणाच्या अंताक जावन मुखल्या अंताक वसाचे. जर तर आमी भुरगेपणाच्या अंतार असल्यार जेजूच्या त्या अंताक मट्टा पावूंक जायना. देवाची खुशी कितें म्हळ्यार आमी एकल्यांनी जेजू बरी जायची. जेजू बरी. केदाळ आमी भुरगेपणाच्या अंताक जावन मुखल्या अंताक येता आनी त्याच्या मुखल्या अंताक येता तेन्ना एक दीस आमी जेजू बरी जावंक ह्या संवसारांत आमी उजवाड ह्या पृथ्वीचे मीठ जावन आमी परजळटले. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मुखली ओळ म्हणटा तर 16th तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. तर गरजे आकांताच्या वेळार केदाळ आमकां गरज आसा, आमच्या जिवितांत आकांत आसा, तेदाळ आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. त्या देखून आमी देवाची कृपा आसतना आमी फाटीं सरचे न्ही. आमी पडले हांव जावं पुरो, वायटांत परत परत पातकांत पडले जावं पुरो. आतां एकदम चिंतया, एकलो नव्यान जल्माला, ताका पिवोवची संवय आसा, पूण येवन तो परत पियलो म्हणजे त्या ताणें कांय कंगाल जायचें म्हणना. पियल्यार म्हणना, परत परत ये, देवाच्या कृपे लागीं ये, देवाचे उदार आयक. ह्या एग्जाम्पल एकल्याक सिगरेटची संवय आसा, तो नव्या जल्माला पूण ताका सोडूंक जायना, तो सिगरेट परत परत ओडटा. ताणें भिवोवचें न्ही, कंगाल जावचें न्ही, परत ताणें फाटीं येचें, देवाच्या कृपे सिंहासना लागीं येचें, देवाच्या उतरांत वेळ करचें. एक दीस ताकाच कळना ताचे वायट संवय केदाळ ताका सोडून वता. जायते फावटी आमी काय करता तांकां आमी दुसता तूं आनी कितें येताय धरताय वय ताचे अस्कत काय ताच्या सक्तीन जायना. केदाळ तो चड आनी चड देवाच्या उतरांत वेळ कसयता. तेला मात पवित्र म्हणजे सत्यान त्याच्या वायट संवय जावन ताका भायर येवंक जाता. त्या देखून जर तर आमी त्या व्यक्तीक आमी दया दाखयना तर आमी इतल्या वर्सां आसून आमी आनी काय म्हणटात आमी त्या संतार आसा म्हणीत. त्या देखून आमी ह्यो संगत्यो पुरा थोड्यो आमच्या मतीर दवरच्यो गरजेच्यो जावन आसा. जर हेरांक आमी तीर्प करता जाल्यार नव्यान आयल्या विशयांत आमी विरोध उलयता जाल्यार आमी त्या संतार आसा. आमी जर तर देवाचे उतर हेरांक दया दाखया. जर तर ताका बलिदान नाका, दया जाय म्हणटा. जर दया दाखोवंक शकना जाल्यार आमी मुखल्या अंताक वचूना, आमी त्या स्टेजीर आसा. कित्याक एकलो व्यक्ती ह्या 3 स्टेजी जावन मुखल्या अंताक पसरता. पयले भुरग्या अंतारच आसता. कित्याक नव्या जल्मल्यास काय म्हणटा भुरगे नव्या जल्मासाठी वाडावळ घेवन देंवोन इस्कालाक वचना. वय तशेंच आमी नव्या जल्माला जावं पुरो. तसो अर्थ न्ही की आमी पुरो जाणा एक अंतार आमी जैतवन जाता ना, आमी पडटा. आमचे ते अस्कत काय उणेपण आसा, आमी ते तिजवण करूंक करेक्शन करूंक आसा. चड आनी चड उतरांत आमी वेळ करसूंक आसा. आमची चिंता बदलूंक आसा पवित्र म्हणजे सत्यान
आदारान आमच्यागी कोण चड उतरांत चड आसात स्वताच्या उतरांत तांचे लागीं आमकां कितें कळीत ना ताच्या विशयान आमी समजुनी सोडूंक आसा तेन्ना कितें जाता आमची आत्मीक रितीन स्टेप बाय स्टेप हंत हंत जावन आमी बलिश्ट जावन येता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी उडास दवरया केदाळाई आमी भुरगे आसतना जावन आतां मुखल्या अंताक वचोंक आसा त्या देखून देवाचे उतार खाले म्हणटा पळया परत आमी ते काडा सिस्टर तेंचे वाचले आमी म्हणून 3 जॉन न्ही 1 जॉन 2:12 1 John 12 वय 2:12 आमी एवढो ल्हान भुरगे न्हू म्हणून वाचले न्हू 12 वय 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 ल्हान भुरग्यानो जेजूच्या नांवी तुमची पातकां बोगसल्यान देखून हांव तुमकां बरयतां प्रेज गॉड आमी ओडोल आतां ल्हान भुरग्या विशयान शिकून आसा आतां थोड्या फावटी नव्या जल्माल्यांक ही कळीत आसना की देवाचे उतार म्हणटा जेजूच्या नांवी तुमची पातकां बोगसल्यात देखून हांव तुमकां बरयतां म्हणटा देवाचे उतार प्रेज गॉड जायते फावटी आमी सत नेनारपणार आमी जायते फावटी काले करता म्हणल्यार आमी केदाळागी जाल्ले उडासा काडटा केदाळागी जाले देवाचे उतार म्हणटा जेजूच्या नांवी तुमची पातकां बोगसल्या देखून हांव तुमकां बरयता प्रेज गॉड त्या देखून खाले म्हणटात पयल्यान पयली ही पळय मुळावी प्राथमीक शिकवण म्हणयात मुळावी देवान आमची पातकां बोगसिल्यात ताच्या बंदा वरवीं आमचे सैम पातकाचे सैम ताणें कुसार खिळयला ताचे नितीवंतपण आमकां दिलां ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकाचे बोगसणे मेळ्ळा आमकां सोडून लाभल्या आमचे अपराध लेखपात ताणें पुसून हे केला आनी देवाचे उतार म्हणटा हांव तुमची पातकां उडास काडिसोना म्हणटा देवाचे उतार एब्रेव घरांक जाल्यार काडा इब्रू 10:17 काडा सिस्टर एक मागीर पाटी इब्रू 10:17 उपरांत तो म्हणटा तांची पात आनी तांच्यो खोट्यो करण्यो हांव ह्या फुडें उगडासाक हाडचो ना पयली उपरांत हांव म्हणटा तांची पातकां आनी तांच्यो खोट्यो करण्यो हांव ह्या फुडें उडासाक हाडचो ना जर तर देव सांगता हांव तांचे करण्योय तांची पातकां उडासाक हाडिना जाल्यार हांव आनी कितें करगोन आसा हांवें पोरू आगोस्टांत अशें केलें देवा म्हजी कबूल कर म्हाका बक्षी सांगलें ते कितले 50,000 फावटी तेच आमी सांगता ते केलें हे केलें आतां देव चिंतूंक पडटा घेवन खंयचे ते आगोस्टार केले देव घाले म्हणटा हांव ताचो उडासच ना म्हणटा म्हाका पूण हांव खाले करता परत परत ते उडास करता त्या देखून आमी जर तर प्राथमीक शिकवणूच आमकां गत्तू ना आमची पातकां बोगसल्यात आमकां ताचें नितीवंतपण मेळ्ळा जाल्यार हे आमी समजना जाल्यार आमी आनीक ल्हान भुरग्या बरीच आसा त्या देखून म्हणटा देवाचे उतार आमी परत ताकाच ह्या फाटी या भुरग्यानो तुमची पातकां बोगसल्यात 1 जॉन 2:12 वाचल्या पयली भुरग्यानो जेजूच्या नांवी तुमची पातकां बोगसल्यान जेजूच्या नांवी काय म्हणटा तुमची पातकां बोगसल्यान बोगसल्यात वय गे तर आमी परत परत उडास करचे सारके गी न्ही ते कोण उडास करता सैतान वय गे आतां आमी चिंतया एक्झाम्पल देवाक उडास ना म्हणटा आतां एक्झाम्पल तुमच्या भायर एक सोबीत एक फुलाचे व्हडले एक जड आसा म्हणजे सोबीत सोबीत फुलां फोटो काडल्या ताचे एक फोटो काडून तुमी दवरल्या भायर दुसऱ्या दिसा कोणेगी ते कोणेगी उमटून तो काडून व्हेला मागीर ताच्या उपरांत ते जडत ना आतां काले आसचे पळयतना फोटो भायरून पळयता उमटून काडला काय ना त्याच रितीन सैतान काले करता काले फोटो दाखयता आमच्या मनाक पूण ताचे मूळ काडून सोडला जेजून पूण सैतान येताना हे पुरो आमी उडासा काडून आसा जेजून म्हजी हर एक पातकां बोगशिलात ताचे रगात व्हरोन पातकाचे बोगसणे म्हाका दिला म्हाका ताचे नितीवंतपण दिला स्वभाव दिला पातकाचे म्हजे स्वभाव ताणें काडला म्हजे अपराधे लेख पात्र पुसून किळोवन नाश केला
ते पण आम्ही उडासा घालून आसा ते आपलं मूळ शिकवण म्हणटा देवाच्या भुरग्यांक कित्याक जेजूच्या रक्तान तुमची फातकां बोगसल्यात मोक्षाने मेळ्ळा जर तर हेची म्हाका मुळावी शिकवण ना तर आमी खाले जाता परत परत देवाडे वचून देवा म्हाका बक्षी ते केला हे केला ते केला हे केला त्या देखून आमी हे संगतेर चड आनी चड देवाच्या मोगांत आमी वाडोवंक शिकूंक आसा केदाळा म्हणसर आमी देवाच्या मोगांत आमी वाडना तितले म्हणसर आमकां काय म्हणटात आत्मीक रितीन चड आनी चड बलिश्ट जावंक साध्य ना एकच वाट देवाच्या चड आनी चड मोगांत आमी वाडोवचे ते संबंधांत त्या रिलेशनशिपांत त्या एका काय म्हणटात एक अन्योन्य संबंध आता चिंत्या एक भुरगो आसा म्हणजे मेच्युअर जावना एक 10 वर्सां या 12 वर्सां असो आसा बापाय लागीं म्हणटा हांव गाडी व्हरता म्हणटा जाता की ह्या वेळार ताची गाडी वरची प्राय न्ही ताका कितले वर्सां जायची 18 वर्सां जायची वेगळी ताणें काय करचें त्या पुतान बापायचो मोग अनुभव करचे बापाय कशें व्हरतना गाडी ड्रायव्ह करना तातूंत ताणें संतोश आनंद पावची एक दीस ताचो वेळ येतालो त्या वेळार एक दीस तो व्हरूंक शकतालो समजलें त्या रितीन आमी देवाच्या मोगांत आमी आतां वाडावळ घेवची देवाचो मोग आमी चड आनी चड अनुभव करूंक शिकाचे देवाच्या उतरां प्रमाणे आमची चिंता बदलूंक शिकाचे चड आनी चड उतरांत वेळ करचे ते उतार कितें सांगता ते भावार्थ असत मानिचे ते उतरां प्रमाणे पवित्र सत्यान आमची चिंता आमी बदलयची पवित्रताच्या आदारान तेन्ना काय जाता आमी चड आनी चड देवाच्या उतरांत वेळ करतना आमी भावार्थान स्ट्रॉंग जाता आत्मीक रितीन आनी कितें घडटा आमकां काल म्हळ्यार थोड्यांक आमकां मिनिस्ट्री चलयचे ते करीचे हे करीचे पूण आमकां ही गुंडाई कळोवंक नाका आमचो संबंध पयलो घट करूंक नाका आमकां त्या अन्योन्य संबंधार वचोंक नाका आमकां आतांच गाडी व्हरची जायना तो वेळ आसा ताका नियम आसात त्या प्रमाणे आमी मेळटा काडल्यार मात्र आमकांय बरें हेरांकी बरें जाय जाल्यार काय जाता थोडे फावटी येतात इल्ले टायम आसतात मागीर खंय सोदल्यार मेळनात खंय गेल्या मनीस पावून बारयेन तो सुरू करतात ते करचें मागीर पळोवंक गेल्यार सोदूंक गेल्यार मेळनात त्या रितीन जाता त्या देखून आमी भुरगेपणार आमचें फावंडेशन म्हणटात ती बुन्याद तर घट आसा तर कोणी आमकां हालोवंक शकना कित्याक म्हजो आनी देवाचो संबंध हांवें चड आनी चड ते घट करूंक आसा त्या काय म्हणटात चड आनी चड हांवें ताचेर बांदून हाडूंक आसा त्या मोगान आमी वृद्धी जावंक आसा केन्ना देवाचो मोग हांव अनुभव करता त्या मोगान हांव चड आनी चड ताच्या स्थळा कडेन जियेता वैयक्तीक अनुभवान एकवटान तेन्ना आमचे संबंध चड जाल्ल्या वरी आमी आत्मीक रितीन मात्र न्ही आमच्या मनाची भलायकी बरी जाता ताच्या वरवीं आमचे कुडींत आनी आमच्या परिसरांत हरी एखादें बरेंपण पळोवंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके आमी मुखार या आता हे समजलें की भुरग्याचे अंत तुमकां ओके आता नेक्स्टांत तरणाट्यांक बापाय म्हणून आसा पूण आमी तरणाट्याचे काणी हे वाचा आपल्या 13 सिस्टर प्रेज गॉड तातूंत 13 अंत बी वाचा ओके म्हणून वाचा बापाय न्हू आरामात आसलेल्यांक तुमी वळखून देखून तुमकां बरयता तर सैतानाचेर तुमी केला देखून हांव तुमकां बरयता म्हळ्यार आतां पयल्या अंत आमी पळयले भुरगेपणाचे आतां दुसऱ्या अंताक आमी केदाला पावता म्हळ्यार तरणाटपणाचे म्हळ्यार तरणाटपणा म्हळ्यार सैतानाचेर तुमी जैत वेला देखून हांव तुमकां बरयता म्हणटा देवाचे उतार प्रेज गॉड हालेलुया म्हळ्यार देवाची खुशी आमी भुरगेपणांत मात आसचे न्ही ताचे उपरांतल्या अंताक तरणाटपणाच्या अंताक पावचे ते येवन आमी काय करूंक आसा आमी सैतानाचेर जैत वेला म्हणटा देवाचे त्या देखून आतां आमच्या जिवितांत आमी चड आनी चड देवाच्या संबंधांत आसतना आमचे कुडीच्यो ओडण्याच्यो आशा आसतात आमकां ताळयो जावं पुरो टेम्पटेशन या लास्ट तेंचे रितीच्यो जायत्यो आसतात आतां काय करीत म्हळ्यार देवाचे उतार काय म्हणटा म्हळ्यार आमी त्या सैतानाचेर आमी जैत वेला ताच्या कर्णाचेर वंदोवण्याचेर आमी जैत वेला देखून आतां ते कितें म्हाका ओडण्यो आसात पिवनचे जावं पुरो या फोनोग्राफी जावं पुरो या खबरो करच्यो राखच्यो ताचेर आमी आतां जैत व्हरूंक आसा देवाचे केदाळा आमी त्या भुरगेपणांत हांव तरणाटपणांत पावतना ते आतां आमचेर अधिकार चलोवंक नजो ताणें जर तर चलयता जाल्यार आमी आनीकी भुरगेपणार आसा भुरगेपणाच्या अंतरांत आसा आतां काय करूंक आसा आमी भुरगेपणांत ती फावंडेशन घट जाल्ल्या वरवीं
आमी त्या तरणाटपणाच्या अंताक दुसऱ्या अंताक पावल्या ताचे परिणाम जावन वायट सवयेचेर आमच्या देवाच्या शक्तीन देवाच्या उतरान पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी हर एकाचेर आमी जैत उरचे न्ही आनी आमचेर जर तर ते आमचेर जैत उरता जाल्यार आमी आनीकी भुरगेपणाच्या अंतर्स आसा म्हणून येत प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा जॅकब असो पहिलो अध्याय 13 आणि 15वी वड सर जॅकब आमकां जायते फावटी ताळ्ळें येता म्हणटा ताळ्ळें देव दिता या सैतान दिता म्हणटा पळय ताळ्ळें कित्याक येतात पळय वायटाची मेळ्ळें दिसता जॅकब 1:13-14 13-14 वय 14 वाचता हा ताची दया विणे नीत जातली दयाळे न्ही दाखय 13 नीत म्हणना जॅकोबाचे पयलें पत्र पळय, जॅकब पयलें पळय. 13-14 कोणी मनशाक जॅकब 1 हा फर्स्ट घे वय 13 हा. कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यान घालता म्हूण म्हणा न्हय कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना तो कोणाकच ताळणी हाडिना पगार हर एक व्यक्तीक आपल्योच वडण्यो ताळण्यो हाडतात ताका बुलयतात प्रेज गॉड ओके हांगा पळया कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यात घालता म्हूण म्हणून जायते पण आमी काय करता ही अंतर म्हाका ही ताळणी येता देव तूं दिवन आसा कोणा इले पियाजे या त्या कोण हांव हे तशे परस चिंता पूण देवाच्या उतर हांगा क्लियरली म्हणटा कोणी मनशाक आपणाक ताळणी आयल्या कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यान घालता म्हूण म्हणा न्हय कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना उडास दर्या देव म्हळ्यार पवित्र ताका वायटाचे खंयचीय ताळणी येना सो वायट येता जाल्यार ते देवा तावन येना उडास दर्या देवा तावन कोणायकी वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणायकी ताळणी हाडिना म्हणटा देवाचे उतार कोणायकी वायट ताळणी हाडिना देव आमच्या परत परीक्षा येता टेस्ट येतात जिवितांत पूण ताळण्यो वायट बुलोवण्यो लास्ट खंयचीय ते देवा तावन आमकां येना उडास दर्या जायते फावटी आमचें जिवीत जायते जाणांचे जिवीत हेंच्या वरवीं पाड जाला आमी सांगचे जाल्यार आतां काल्या वरवीं जाल्यार जुजयचे जिवीत आमकां कळीत आसा जुजयन फतिबाराच्या बायलेन ताचेर जीस घाली जर तर तो कोण गव्हर्नर जावन आसलो तसलो फतिबाराचो जर तर तो त्या ताळणेक पडलो तर खंडी जावन प्रायम मिनिस्टर जायनासलो तो केदळा तो देवाक भियेलो देव पडोवन आसा म्हणल्या खातीर ताका ती ताळणी आयली तो तरणाटो जावन आसलो ताका काजार जावन आसलें जाल्यारय ताणें देवाक स्वतें जिवीत जियेल्या वरवीं तांचो प्रायम मिनिस्टर जावंक पावलो जर तर तो ताळणेंत पडलो तर त्या स्त्रियेचो गुलाम जावन तुरतो आसलो म्हणना तो ताणें सांगल्या बरी तायकाचें असलें म्हणना ताणें ताच्या घरांत उठ बस करताली म्हणना केदळा ताणें टेस्ट पास जालें तातूंत ताका त्या टेस्टार ताका ते प्रमोशन मेळ्ळें तशेंच हांगा देवाचे उतार खाला म्हणटा देव ताळणी कोणायकी दिना ताळणी येवचें कित्याक म्हणल्यार नेक्स्ट वर्स दिला भागार हर एक व्यक्ती आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडटा ताका ते बुलय ताचे भितर ती आशा आसल्या वरवीं हर एक व्यक्तीक आपल्योच ओडण्यो ताका ती ओडणी आसल्या वरवीं आशा आसल्या वरवीं आतां पियोनची आशा आसा ओडणी आसा त्या देखून कालें करता ताका ती ताळटा ताका देव ताळना ते आतां देवाचे उतार कालें म्हणटा आतां भुरगेपणाच्या अंताक जावन तुमी आतां जैत वेला आतां सैतानाचे जैत वेला आनी आतां कालें करूंक आसा ताचे देवाच्या कृपेन देवाचे उतर सांगाता तुमी आतां हर एक ते वायट सत्याचेरय जैत व्हरूंक आसा वायट ओडण्याचेर ताळण्याचेर तुमकां देव आतां पयस करता ह्या पंचेंद्रिया तुमची 5 इंद्रिया कितें टेम्पटेशन करता लास्ट खंयचेय संवसारीक कामपण जावं पुरो ते वायट पळोवनशे हर एक सोरो सिगरेट कोबऱ्यो जायत्यो आसात वायट मसोर राग हर एकाचेर आमी जैत वेल्ली जावन आसा त्या वेळा आमी तरणाटपणाच्या अंताक पावले म्हणीत आनी एक रितीन सोंपेपणी सांगचें जर तर म्हाजी पोटाची भूक हे फास्टिंग करूंक जायना जाल्यार
एक घडी या एका दिसाक कंडी जावन म्हाका म्हणजे तळव्यांचेर म्हणजे पंचेंद्रियां कंट्रोल करूंक जायना म्हाका. जर तर म्हणजे पोटाच्या दुखेक म्हाका सांगूंक कळना तुका हांव कांय दिना तूं सांगल्यार बी आयकना जाल्यार जर तर हांव तें करूंक शकना जाल्यार म्हणजे 5 इंद्रियां कितें पळोवंक अशें येतात, करूंक अशें येतात, कुशलकाय बघूंक अशें येता तें हांव रावोंक शकना. त्यातून उपास करचे गरजेचे जावन आसा. उपास काले करचे म्हळ्यार आमच्या पंचेंद्रियाक आमच्या हाताक लागून आसा. जर ना तर ते पंचेंद्रियां आमकां चलयतात. केदां हांव उपास करून देवाच्या उतरां चड आनी चड वेळ करचेताना म्हाका ती सकत मेळटा की हरी एका त्या वायटाचेर देवाच्या उतरांत आनी पवित्र सक्तेन जैत व्हरून. त्या देखून हरी एक आमी प्रॅक्टीस करूंक आसा आमच्या जिवितांत. तेन्ना मात आमी मुखल्या अंताक वचूंक पावता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूण आमकां काले कितें आत्मीक रितीन वाडावळ करूंक नाका. आमकां कितें जाय देवा थंय आमकां विजा मेळ्ळ्यार जालें, आमगे बरें काम मेळ्ळ्यार जालें, बरें सैरीक मेळ्ळ्यार जालें, भलायकी मेळ्ळ्यार जालें, आनी काय थोड्यांक भुरगे जाल्यार जालें. तेंच आमच्या मतीर. आमकां देवाच्या उतरांत नाका. आतां भुरग्यांक पळया कशें एक कडेन आमी वेल्यार तांकां कलरफूल बरें बरें खेळोंक आसल्यार बारीक खुशी वेगळी. पूण इस्कॉलाक शिकता म्हणटाना थोड्यांक नाका. थोडीं आसा बरीं शिकतात. तशें आमकां आत्मीक रितीन आमकां अशें आमकां देव हरी एक बरें तें जाय पूण देवाचे उतार ते काले ते जाले 24 hours नाका. उतार काले आमकां नाका. ताका म्हणटा देवाचे उतार आत्मो तयार आसा ते खरें पूण कूडच कर म्हणटा देवाचे उतार. त्या देखून आत्मीक रितीन आमी चड आनी चड बलिश्ट जावचे गरजेचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओके. इतलें समजलें तुमकां विशयी? प्रेज गॉड. हॅलो हॅलो ऐकता गे उलोवचें? ऐकता लो ऐकता गे? ना समजलें. समजलें. ओके ओके. प्रेज गॉड. आनी आमी मुखार पळोवचें जर त्या देखून उडास करुया आमी त्या एक एक अंत आमी मुखार वचोंक आसा आमच्या जिवितांत. आमी कशें भुरगेपणांत रावचें न्ही, तरणाटपणार आमी येवंक आसा. ताका परत आमी फाटी या. ताका 1 John कितले म्हणल्यार 2:13 वाचलें न्हू आमी. 1 John 2:12 जालें न्ही, 13 वाचलें आमी. बापायानो हां. न्ही आमी सैतानाचे तुमी जैत व्हेला देखून हांव तुमकां बरयता. पूण आनीक सकयल कित्याक अशें जैत व्हरतात म्हळ्यार हेतून 14 बरयलां तें वाचा. 14 तातूंत बी पार्ट वाचा तुमी. भुरग्यानो तुमी बापाक वळखतात देखून हांव हां. तुमकां बापायानो आरंभात जावन असलेल्यांक तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्याक न्हू? तरणाट्यानो तुमी बळवंत देवाचे उतर तुमचे ते थीर रावला आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेला देखून हांव तुमकां बरयतां. प्रेज गॉड. सैतानाचेर आमी केदाळ आमी जैत व्हरता म्हळ्यार देवाचे उतर केदाळ आमचे ते थीर रावता, दृढ जाता. केदाळ मात आमकां जैत व्हरूंक जाता. त्या देखून बरयता हांगा सैतानाचेर तुमी जैत व्हेला देखून हांव बरयता. कित्याक तुमी तरणाट्यानो तुमी बळवंत. कित्याक आमी आतां नव्यान जल्माले हांव. आमी देवाचे DNA आमचे ती आसा, देवाचे सकत आमचे आसा, देवाची पदवी आमकां देवाचो अधिकार आमकां आसा. त्या देखून आमी बळवूं जावन आसा हांव. कित्याक म्हळ्यार तुमचे ते थीर रावला, देवाचे उतर तुमचे ते थीर रावला. केदाळ ते उतर आमचे ते थीर रावता, दृढ जाता, खात्री जाता, गॅरंटी जाता. त्या दाळा खाले जाता आमी हरी एक वायटाचेर जैत व्हरूंक जाता. प्रेज गॉड. त्या देखून उतार इम्पॉर्टंट. तर उतार ना जाल्यार आमच्या जिवितांत ते बरेपण देवाची महिमा पळोवंक साध्य ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून 3 अंत गरजेचे. पयल्यान पयले सांगचे तर 3 अंत आसात. एक पयल्यान भुरग्याचे आनी भुरगेपणार आमकां प्राथमीक शिकोवण गरजेचें जावन आसा. वाडावळीक आमी आमची पातकां देवान बक्षिलात हेचेर जाणा जायचे. दुसऱ्यान आमी तरणाटपणाचेर आमी सैतानाचेर आनी वायट करण्याचेर सवयेचेर आमी जैत वेल्ले जावन आसा. कित्याक देवाचे उतर आमचे दृढ थीर जाल्ले वरवीं ताचे सक्तेर आमी जैत व्हरूंक शकता. तिसरें जावन आसा बापाय. बापायचो पात्र कितें म्हळ्यार कितें बरयलां पळय बापाय. प्रेज गॉड. केदाळ आमी बापायच्या अंता पावता. प्रेज गॉड. 13 वाच. 13 वाचा. 13 हां. बापायानो आरंभात जावन असलेल्यांक तुमी वळखून जाणा देखून हांव तुमकां बरयतां. हां.
केदाळ आम्ही देवाक चड आनी चड वळखात हांव वळखोवचे कशें कशें ताचे उतरां मरिपाक आमी ते पयल्यान पयले आमी हर एक अंत पास जावन येवंक आसा पयल्यान आमी नव्या जल्मूंक आसा देवाचे उतर चड आनी चड आमी वेळ करसूंक आसा हर एक अंत उतराल्या उपरांत ते उतर आमी थीर घेवंक आसा नम्रतेन घेवंक आसा आमचे ते दृढ जावंक आसा ते आमची पाळां मोगांत रोमोवंक आसात तेला आमी चड आनी चड बापा विशयांत जण जाता तेला आमी खाले जाता म्हळ्यार कशें ह्या जेजून ह्या संवसाराक येवन बापाक विधेय जालो आनी हेरां पासून जियेलो आमी हेरां पासून जियोवचे व्यक्ती जाता आमचो स्वार्थ आमचे फायदो आमी पळयना हेरां पासूनचे जियोवचे व्यक्ती जाता कित्याक जेजू म्हणटा बापाचें काम म्हणजे खाण कितें म्हळ्यार बापान कितें सांगलां तें करचें म्हणजे खाण जावन आसा म्हणटा जेजू त्याच रितीन आमी बापायच्या त्या अंताक पावचे जाल्यार आमी अंत मुखारसून भुरगेपणांत तरणाटपणां घेवंक आसा चड आनी चड देवाक आमी वळखून घेवंक आसा आमचे स्वार्थाक आमी मरोवंक आसा हेरांचो फायदो आमी पळोवंक आसा तेन्ना कितें जाता आमी त्या अंता पावता चड आनी चड तो वैयक्तीक संबंध आसल्यार उतरां मरिपाक पळयतात सक्तीन आमी हातूंत आत्मीक रितीन बलिश्ट जावन संवसाराच्या हर एका वायट सत्यतेर कशें जेजू ह्या संवसारांत जियेलो त्याच बरी आमी जियोंक जाता बापाची कुशी तेच जावन आसा त्या देखून भुरगेपणांत आमी पडटा पूण व्हडना परत परत उठया देवाच्या उतरांत आमी चड आनी चड वेळ कसया आयकया पळयतात म्हणजे आदार आमची चिंता बदलया परत आमी उठया परत आमची बुन्याद घट करया देवाच्या मोगांत आमी घट जावया ते उतार दृढ करून थीर करून आमच्या जिवितांत वापरया देवाचे उतारच आमचे जिवीत करया तेन्ना वायटाचेर जैत करूंक जाता तेन्ना आमच्या स्वार्थाक मरून आमी देवाची खुशी करूंक आनी जेजू बरी ह्या संवसारांत जिवीत जिवंक जाता त्या देखून पयल्यान पयले तीन संगत्यो गरजेचे जावन आसात आमच्या जिवितांत कितें म्हळ्यार आमी चड आनी चड वेळ देवाच्या उतराक पयलो स्थान दिवंक आसा देवाच्या उतरांत वेळ कसोचो आनी देवाच्या उतरांतच मागण्यांत त्या संबंधांत आमी परत घट जावंक आसा आनी आमची घरां आमची पाळां देवाच्या घरांत म्हळ्यार देवाच्या उतरांत चड आनी चड आमी रोमन घेवंक आसा तेन्ना आमी हर एक रितीन आत्मीक रितीन आनी मनाच्या भलायकेंत आनी कुडीच्या भलायकेंत हर एकांत आमी अभिरत जोडून जेजू बरी त्या संवसारांत एक जैतवंत जिवीत जिवंक शकतले हांव प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके कोणाक काही मनीस सांगूंक आसा की ऍड करूंक आसा की टेस्टामनी काही आसात की काही ना जाल्यार आमी अखेर करता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया ब्रदर एक सवाल आसलें सांगा ब्रदर हांगा आतां जेजूच्या येण्याच्या पयलें सकाळीं अशें लोक नियमशास्त्र पाळटालो न्ही ब्रदर तर ताच्या पयलें म्हळ्यार कशें देवाचें अशें म्हळ्यार आदामच्या टायमार कशें देवाचें हें करताले म्हणून म्हळ्यार आमकां आतां नियमशास्त्रा वयर आमी हें केलां जेजूच्या आपण आयिल्ले उपरांत बट ताच्या पयलें नियमशास्त्र करेक्ट म्हूण चिंतताले म्हळ्यार इन द बिगिनींग कशें आशिल्लें म्हळ्यार मनशाचें एक देवाचपण कशें आशिल्लें म्हणून तशें पयलें म्हळ्यार फस्ट पळोवंक गेल्यार नियमशास्त्र मागीर आयिल्ले फस्ट नियमशास्त्र येवना कित्याक कोत्ताय तरी एक फक्त देवाची कृपाच आसली आतां आदामांक देवान रचताना पयले हर एक ताणें रचले वय वय करेक्ट उपरांत आदामाक रचलो ते ग्रेस कळ्ळें गे कृपा देवाचे उतार म्हणटा जोच्या अध्यायांत नियमशास्त्र मैज मरिफात आयले मैज आयल्या उपरांत नियमशास्त्र आयले सत आनी कृपा जेजू मुखांत राहिली ओके करेक्ट बट मोइजेच्या पयलें काल आसलें ब्रदर तर नियमशास्त्राच्या पयलें नियमशास्त्र म्हळ्यार थोडे रूल्स रेग्युलेशन आसले आतां आब्रामानी सुन्नत केल्या वय अब्रामाची सुन्नत त्या रिती रिवाज आसले थोडे ना म्हण न्ही पूण नियमशास्त्र देवाच्या उतरा प्रमाणे मैज मुखांत राहिल्या म्हणटा त्याचे कृपा आयल्या पळय 430 years उपरांत हे आयले नियमशास्त्र तेजा म्हणटा नासले 430 years उपरांत तेंचे इब्रायकारांच्या पत्रांत कितें आसा तेंच्या 430 years उपरांत हे आयले नियमशास्त्र ग्रेस आसली कृपा आसली
कळलं की तांणी देवाचेर अखंड पातयेताले मात बाबा त्या अब्रामाचे सांगचे जाल्यार ताणें देवाक पळोवना देवाचो ताळो आयकलो वय 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 त्या वय देखून देवाचे उतार तुम्ही सांगचे जाल्यार तो म्हज्या नंतर उत्पत्ती 17 घाला गे कोटी ताच्या मुखार तो सोल्लो म्हूण आसा उत्पत्ती 17:1 तर हांव ब्रदर नियमशास्त्राच्या पयले उपादेश नातले गे ब्रदर तर ना ना ग्रेस असले न्ही आणि हांगा पळय अब्रामा उपादेश 9 नातले वर्सां तर ना ना प्रायर पळय सर्वीस दिश्टी पडलो आणि ताका सांगी लागलो हांव सर्प देव म्हजे उजीर सर म्हजे सांगाता मेट काड म्हणून देव काल सांगता ते आयकतालो देव त्या वेळार तांकां त्या वेळार उलयतालो उलोवन संदेश दितालो त्या प्रमाणे ते चलताले आता अब्रामाक सांगताना कांय प्रूफ नाटले आता आमकां बायबल आसा पुरो आसा वय की पूण वय ताणें वय काल ताळो आयकलो त्या ताळ्याक ताणें लक्ष दिवन त्या देखून तो बोवार तसो बापाय जालो वय 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 की करेक्ट करेक्ट वय त्या देखून आमी काय म्हणटात ताच्या विशयान आमी चड आनी चड इल्ले सुद्दां करीत आनी नियाळ करीत पडटा पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे पयले कुरपात आसली कुरपा कुरपा आसली नियमशास्त्र मैजमरीफात आयले ते आमकां पाळूंक जायना म्हूण कळीत आसलें ते दिल्लें आमकां कोत्ता नियमशास्त्र कित्याक आमकां आमच्या सत्तेन ते पाळूंक जायना आमी पातकी म्हणल्यार समजूंक आनी आमकां एका सोडून ताची गरज आसा म्हणून ताच्या मरिफात आमकां कळीत जालें नियमशास्त्र आमच्या वरी पाळूंक जायना त्या देखून देवान योजन पयलेच केला देवाच्या उतरा प्रमाणे हर एक ते देवाक हर एक कळीत आसलें संवसाराची स्थापना दीस हर एक ताणें करून दवरला पूण ताणें काल येवजिला त्या प्रमाणे जायचे आसले त्या प्रमाणे जावन गेले प्रेज गॉड ओके ओके तर नियमशास्त्रा पयले भक्ती कोण आसा देवाचे वयर कोण भक्तिवंत देव तांचेडे डायरेक्ट उलयतालो म्हळ्यार अशें ताळ्या मुखांतर तशें उलयतालो वय न्ही वय 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 आता मैजेगी उलयलो वय गी मैजेगी तो वय गी वय वय आता वय तो कशें ताच्या उतरा मरिफात उलयता मोदे काले हा गेले करेक्ट वय पुता वय मरिफात उलयलो करेक्ट आता करेक्ट मालाकी जावन मालाकी लास्ट प्रवादी ताच्या मध्ये कितले की इयर्स प्रवादी नाटले त्या देखून त्या वेळार हे रिलीजन पुरो स्टार्ट जाले पयले देव वय उलयता प्रवाद्या वय वय मुखांतर गी तांच्या मुखांतर गी आता देव ते उलय नासतना मालाकी जावन जो मुसर कितले हा की वर्सां करेक्ट एक्झॅक्ट वर्स मस्त वर्सां 400 एबोव गी 700 करेक्ट एक्झॅक्ट गोतना ती वर्सां प्रवादी ओके नाटलो ताळो कोणाटी नाटलो त्या देखून मनशांनी काय केले त्या वेळार ही रिलीजन धर्म पुरा आयल्यो हा उब जालो न्ही खूप झाले ताच्या वय पयले कांय नासलें तसलें पळय एकच पळयताले तशें वय सगळ्या संवसाराक देव आणि प्रवाद देव अन्य जात म्हण आसली जाय ना म्हण न्ही दुसरे हेर जात पूण हा ताच्या मध्ये देवाचो ताळो आयकनासतना लोकांना काले गेले ते हे सारखे म्हजे सारखे ताचे सारखे तशें तांचे तांचे वय करून वय ओके ओके त्या रितीन प्रेज गॉड थँक यू ब्रदर फॉर दी ओके एक्चुअली हाचे विशयांत आमी डीप गेल्यार आनी मस्त एक तर आमकां वय वय हें ते मेळटा आमी लिसो स्टडी करीत मेळटा म्हळ्यार आमी स्टडी करनासतना चड उलोवंक जायना सांगूंक वय जायना वय वय तांतू वय वय मस्त आसा थिंग्स तांतू मस्त शिकोवंक मेळटा वय आमकां वय 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 ते ओके आमी थँक यू स्टडी ब्रदर करताना सांगूंक जायना आमी त्या वय विशयान आयकता समजा जे मागीर आमकां कळीत जाल्यार उपरांत आमी सांगूंक जाता हरी प्रेज गॉड वय प्रेज त्या गॉड देखून ब्रदर थँक वय यू आमी चड आनी चड हेचेर लक्ष दिवया जिजून कितें केलां त्या कामाचेर ओके ओके वय वय तेंत ग्रेटेस्ट वय 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 ते गरजेचे हर एकल्याक इवन वय प्रवाद्याक मैजे कोणाय की बचावी जिजो वरवीं वय ते वय वय इम्पॉर्टंट इवन ओके अब्रामाक जाल्यार कोणाय की प्रेज गॉड वय ब्रदर थँक यू येस बाय ओके तर आमी अगेर करया की कोणी शिकयता या घबरातान प्रेज गॉड मोगळा बापा या वर्त्या वेळा पासून आमी तुका अर्गां दिता जायती सतत तुजे उतरां मरिफात तुवें आमकां कळीत केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता जायत्या फाटी आमी आमच्या जिवितांत नेनारपणार आसल्यां भुरगेपणार आसल्यां आमी पातका विशयांतूच चिंतल्या पूण पातका पासून तुवें हर एक कुशार संपयला म्हणल्यार सत तुज्या उतरांत बरोवन आहलें आमकां कळीत नाटल्या वरवीं जायत्या फाटी गुलामाचें जिवीत आमी जियेल्या जायत्या फाटी आमी नव्या जल्माल्यार जायत्या फाटी आमी पातका विशयांत चिंतल्या पूण आयच्या दिसा तुवें आमकां कळीत केलें हर एक आमच्या पातकाचें बक्षण मेळ्ळां
पूण आमची आत्मीक रितीन आमी वाडावळ घेवंक आसा आनी दुसऱ्या अंतर आमी तरणाटपणाच्या पांता पावतना एक आमच्या वायट सवयचेर आमच्या सत्तरनी ते देवाचे उतार आमचे ते असल्या वरवीं हर एका वायटाचेर जैत रोवंक सत्ता म्हळ्यार सत आमकां बुडापे केल्ल्या खातीर अर्गां दिता हांव. तशेंच मुखल्या अंतर बापायपणाचो आमी चड आनी चड तुज्या उतरां मारिफात आमी जाणा जाल्ल्या वरवीं ते जिवीत निस्वार्थीपणाचे आनी कशे जेजू ह्या संवसारान जिवीत जियेलो ते जिवीत आमकां जिवंक जाता म्हळ्यार सत बुडापे केल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता हांव. पयल्या मेळच्या दिसा कितें आमकां तुवें शिकयलां आमच्या जिवितांत ते वापरूंक तूं कोम करच्या पसून तूं आनी आमच्या जिवितांत ते उतार कितें सांगता ताका आमी प्रामुख्यते दिवन हेरांक कितें उतरां धाडूंक आमकां फोव करच्या पसून अर्गां दिता. अशें हर एकल्यांनी ते बरोवन आमकां तें जिवीत जिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक मागता हांव. हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. Thank you, brother. थँक यू. सोमेस्तांक जॉईन Thank you जाल्ल्या all. सोमेस्तांक थँक यू व्हेरी मच. फाल्यां आमी परत मेळया. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus.